डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी खातीर स्थापना जाली आणि ही स्थापना जनसंघाची स्थापना जावन आयची जी भारतीय जनता पार्टी आसा ताजे जे तेन्ना ती जनसंघाची स्थापना जावन आज भारतीय जनता पार्टी येदे व्हडली पार्टी जी जगाची सगळ्यान व्हडली पार्टी जे येदे व्हडले वृक्ष जावन आसा जे भारतीय जनता पार्टीचे निर्माण जाला तांचे खातीर हे सगळें जालां। जे आमची भारतीय जनता पार्टी आमकां खबर आसा कशी शिस्तीची पार्टी तांची जी कितें विचारधारा आशिल्ले जे तांची पळय जन्म जाल्लो तो एक खूब सुशिक्षीत आनी राष्ट्रवादी अशा घरान जाल्ले आनी ताजे नंतर तांणी जे कितें आपल्या घरान शिकल्या तेच आपल्या जिवनान तांणी इम्प्लिमेंट केलो की देश कसो आसचो, राष्ट्र कशें आसचें, पक्ष कसो आसचो। ते सदांच म्हणटाले की आतां आमचे नरेंद्र मोदीजी कितें म्हणटा म्हणजे तांची विचारधारा फुडें घेवन नरेंद्र मोदीजी हो देश चलयता। ते म्हणटाले डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी की सदांच देश म्हणटा तो प्रथम, देशा नंतर मागीर पक्ष आनी मागीर आपूण आनी मागीर बाकीचे सगळे जे कार्य आसा ते पूण देश प्रथम आनी देशा खातीर आमी सगळ्यांनी वावरपाक जाय, एकत्र येवन वावरपाक जाय। आनी ज्या तरेचे ते फुडारी आशिल्ले ते फक्त एक फुडारी न्ही, तांचे जी विजन आशिल्ले, तांची जी चळवळ आशिल्ली, तांचे पळय जे विचार आशिल्ले ते विचार फुडें घेवन आमी पळयल्या की आमचे माननीय प्रधानमंत्री आनी आमचो पक्ष आतां देश चलयता। जे जम्मू आनी काश्मीराक तेन्ना आर्टिकल 370 इम्प्लिमेंट जावचे न्हय म्हणून तांणी खूब संघर्श केलो आनी त्याच कारणा खातीर तांचें जीवन पसून गेलें। आमकां खबर आसा की 23 जुनाक ते जेन्ना एकदां जम्मू आनी काश्मीर वताले थोडे दीस पयलीं तांकां अरेस्ट केले थंय आनी मागीर तांकां जेलीन घातले आनी जेलीन तांची मृत्यू जाली आनी ते एक रहस्य, कशी मृत्यू जाली कोणाक खबर ना, पण काश्मीराक तांची ही जेलीन मृत्यू जाली आनी त्याच कारणा खातीर 23 जून आमी सगळ्यांनी याद दवरपाक जाय की तांणी आमच्या देशाक स्वतंत्र मेळपा खातीर आमचो देश, आमची पार्टी सक्षम जावपा खातीर खूब संघर्श केल्लो आसा आनी ह्याच कारणां खातीर तांची मृत्यू जाली ती आमकां कोणाक कांयच खबर ना। पण हो बलिदान दिवस आमी केन्नाच विसरपाक जायना की तांचे पळय जे विचार आशिल्ले ते विचार घेवन आज आमी आमचो देश चलोवपाक जाय।